नमस्कार, बोळे प्रुडंट खबरो। कर्नाटकाच्या म्हादयचेर काम चल्लां काय कितें ते स्वता तपासचें म्हणटा मुख्यमंत्री। मात WRD मंत्र्यान धाडली टीम। कर्नाटकाच्या नेटान काम चल्लां इतलें सिद्ध। कोळसो घेवन गोंयांत येवंक सुटल्यात त्यो बोटी हँडल करपाक दिवच्यो। JSWची हायकोर्टात याचिका। गोंय सरकाराचो याचिकेक तेंको। हायकोर्टाची संमती। गोंयांत बिफाचो वाद पेटोवपी दिल्लीची मिडिया। सगळें कारस्थान। इंटेलिजन्साचो खंय रिपोर्ट। मुख्यमंत्र्याचो दावो। सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशाचे सरन्यायाधीशाकडेन वाजले। 4 न्यायाधीशांनी वाद घालो वाऱ्यार। पयलेच फावट सुप्रीम कोर्टाचे जुईजाची सरन्यायाधीशा आड मिडिया कॉन्फरन्स। मुंबईचो बिझनेसमॅन केशवानीच्या बनावट बलात्कार केशींत सूत्रधार सुरेश ठक्कराक दाबोळे एअरपोर्टार धरलो। DYSP गजानन प्रभुदेसाय आड डिपार्टमेंटल चौकशींत ठक्कर म्हत्वाचो। इस्रोचो 100वा सॅटेलाइट लॉन्च यशस्वी। PSLV C-14 कार्टोसॅट 2 सयत भारत आनी बाकीचे देशांचे मेळून 30 सॅटेलाइट बसयले अंतराळांत। इस्रोचे फाटले मिशन गेल्ले फेल। आनी आयतारा राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री सर्तींत आंतरराष्ट्रीय एथलीट जातले वांटेकार। फर्मागुडयेर GEC ग्राउंडार जातली चॅम्पियनशीप। मिडियान कर्नाटकांत कळसा बंडुरा कालव्याचें काम खरेंच चलता काय ना तें थंय स्वता वचून तपासचें। तशें कितें सापडल्यार मागीर कितें तें करता म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकाराची गोंयचे मिडियाक उपराठी जाप। तांणी येडियुरप्पाक बरयल्लें पत्र मात खंय सेर्त। दुसरे वटेन WRD मंत्र्यान म्हादयचे इन्स्पेक्शनाक टीम धाडली। म्हादयचेर काम फुडें व्हरपाक कर्नाटकाची जय्यत तयारी चल्ल्या हाचे पुरावेच घेवन ही टीम परत आयल्या। कर्नाटक सरकारान कळसा कालव्याच्या प्रकल्पाच्या कामाक खंय परत सुरवात केल्या। मिडियाच्या रिपोर्टांनी बोवाळ पडलो। पर्रीकारान येडियुरप्पाक बरयल्ल्या पत्राचेर सुरू जाल्लो वाद निवतासो दिसतना परत उस्तलो। मात मुख्यमंत्री पर्रीकार आपूण मिडियाकडच्यानूच पुरावे सोदता। ताच्या पत्रात खंय कांयच देफेद ना। काम चालू केला हांवें काय पळोवन ना रे। हांव खंयच्याच गजालीचेर व्हेरीफाय केल्या शिवाय खंयच्योच गोश्टी हांव उलयना। पण व्हेरीफाय करून जर खरें सापडलं तर तुम्ही ते तुमचे लेटर रिकन्सिडर। म्हाका एक पयली गजाल लक्षांत दवर की कोर्टान जर खंयची गजाल थांबयल्या जाल्यार ते कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जाता न्ही। कोर्टा मुखारच म्हणटाले आनीक खंय म्हणपाचें तर तुमची लेटर बी आउट ऑफ कोर्ट आहा पळय लेटर तुम्ही तुका संवय जाल्या ती आउट ऑफ कोर्ट करपाची। तुम्ही रिकन्सिडर न्हय म्हजें लेटर कितें आहा हें तूं जर खरेंच मना पासून वाचशी जाल्यार हो प्रश्न तूं म्हाका करचो ना। कारण हांवें म्हज्या लेटरान बरयलां की म्हादय ट्रिब्युनलाच्या परिशिष्टा भितर रावून उलोवणी उदकाच्या संदर्भात उलोवणी करपाक हांव तयार आहा। पयली गजाल म्हादय ट्रिब्युनलाच्या हातून हाजो अर्थ कळटा तुका। लेटर इज नॉट गव्हर्नमेंट टू गव्हर्नमेंट। ते हांव तूं एनालायज कर। तूं एनालायज करून सगळे दोरे ओडून जाले तुमकां आनीक टायम काय कसलो विशय मेळना म्हणून तुमी आनीक दोरे ओडटात। ओडात दोरा। काम चालू केलें म्हणल्यार आमकां नाही कर्नाटकान काम चालू केलां म्हणटा पळय तूं मातशें तूं स्वता वच दोळ्यांनी पळय। तूं स्वता वच दोळ्यांनी पळय आनी मागीर म्हाका कन्फर्म कर। देन आय वील टेक वॉट एवर एक्शन आय हॅव टू। सी ह्यो गजाली कश्यो आसता पयली बातमी तयार करप कितें तरी सोडप पिल्लू ताजेर मागीर धुमाकूळ घालप। उदका स्त्रोत मंत्री विनोद पालयेकारान मात मिडिया रिपोर्टाची दखल घेवन कर्नाटकात टीम धाडली। टिमीन हाडिल्ले पुरावे पळयात। टिमीन कर्नाटकात कळसा बंडुरा वचून थंयच्या बेकायदेशीर कामाचे व्हिडिओ आनी फोटो काडले। सुप्रीम कोर्ट आनी ट्रिब्युनलान कामाक बंदी घाल्ली आसतना कर्नाटकाची ही मस्ती। मुख्यमंत्री मिडियाकडच्यान मागतात ते हेच पुरावे। ताका गोंयच्या मिडियाचेर दुबाव।
WRD मंत्री म्हणटा कर्नाटकान ट्रिब्युनल आणि सुप्रीम कोर्टाचो निर्देश मोडून कळसा नालाचेर हेड रेग्युलेटर आणि बाकीची कामां सुरू केल्यात. गोयच्या WRDचे इंजिनियर स्वता कर्नाटकात वचून आयले. तांणी सुवातीर वचून ही गजाल पळयल्या आणि पुरावे म्हूण फोटोय घेतल्यात. गोय सरकार हो विशय कर्नाटका कडेन काडटले. म्हादय ट्रिब्युनलाकय कळयतले. गरज पडल्यार आजूच हांवूय कर्नाटकान कामाच्या सुवातीर वतलो. WRDन चीफ इंजिनियरा बरोबर मिटींग थारायल्या. गोंयांत मात लोक उदकाक पातीशेर ते पातीशेर. 15 दीस जाले वाठादेव सरवण लोकांक उदक ना. आमकां तरी जायना. सकल रातची कितल्याक 2 1 12 आमची जाता हांगा सकल येवन भरपाची. रात्री काळखान येवपाक मेळटा. बांदती ह्या घरान पाणी ना. 2 दीस जाले ल्हान भुरग्याक पाणी ना आनी ताका बी पाणी ना. 18 दीस जाले आमच्या वाड्याक उदीक ना. एक थेंब पळय हांगा पाणी हाडपाक आमकां कांयच ना. पंचायती गेले हांगा गेल्ले आमी. कोण कंप्लेंट घेयना थंय ना. आमकां गाडी पण दिना पाणी हाडपाक. हे उदक खंयच्यान हाडटा तुमी? आमी सकयल्यान हाडटा. उदक हांगासर कितले तितले हाडटा. बाकी आयदनां घासपाक उमळपाक आमी न्हय वयता. तेंची शेजाऱ्यागेर सकयल बाय आसा ती पिवपाक इल्लेच येता. और आदमी काम को जाते हैं, आदमी भी कोई भी नहीं रहता है ना घर पे. ऐसा हो कि नीचे बहुत तकलीफ होता है. 8 दिन में पानी आया नहीं. पाणीच खूप त्रास आहे आमका. केन्नाच्यान उदक बंद आसा? 8 ते 15 दिवस झाले. त्रास होने लगी. रात बेरात फिरने लगी. पाणी लोक नदी तो जायचं 2 गडे लोक काढणे लगी आम्ही. आमका झाले आज 15 दिवस झाले सारखे अजिबात उदक ना. सगळे त्रास झाला आमका सामके उदकाचे. उदक ना 5 दिसान 6 दिसान एकदा आता. मयेचो आमदार प्रवीण जाटियाक ते वचून मेळ्ळे. जाटिये WRDच्या ऑफिसात गेलो. थंय वासपूस केली आणि थंयच्यान पाडोशे प्लांटार गेलो. थंय खंय सिस्टमूच ना. 1.5 म्हयन्यात खंय गजाली जाग्यार पडटल्यो. मोस्ट इम्पॉर्टंट गोष्ट कितें जाला की म्हळ्यार थंय सिस्टम्स ना की बाबा कितले उदक भितर येता हांगा प्लांटा भितर आनी कशें सप्लाय जाता ताजे ड्रॉइंग्स काडूंक जाय. लेटेस्ट ड्रॉइंग्स काडूंक जाय तांणी कायद्यान. आनी हे सिस्टम्स म्हज्या कोतान पयलीं घालूंक जाय ताणें. पयलीं सिस्टम हांची जाग्यार घालून मागीर फुडें एक गोष्ट तुमकां अश्योर करता फुडें तांचे 1 ते 1.5 म्हयन्या नंतर तांचे सिस्टम जाग्यार पडल्या नंतर जाग्यार पडटा. हो प्रॉब्लेम जाला तो सादारण एक 15 ते 20 दीस जाला. दोन्ही पंप हे जाल्या आनी त्या खातीर एक 10 mld रॉ वॉटर कमी जाला. काँग्रेस म्हणटात ट्रिब्युनलात म्हादयची केस निकालाक पावल्या आणि गोयचो मुख्यमंत्री बेकायदेशीर मायनिंगात 100% कन्विक येडियुरप्पाक पत्र बरयता. We have been saying all the time, let tribunal decide. As this man is writing to Yediyurappa, a convict, 100% convict who came out of jail, who had no credentials, no official credential, maybe he is a boss in his party in Karnataka. दुसरे वाटेन आमी गोयकार मुख्यमंत्र्याच्या पत्राआड जागृतायेक देवल्यात. All NGOs in Goa will come together under one banner, and in that case, then we will ensure that no other discussions will be held. We will have to take a firm decision on the matter. Entire Goa can come on the roads, and we will organize for it. आम्ही फक्त चीफ मिनिस्टर जे आमचे हांगा लवादा फुडें जे निर्णय जावपाचो आसा तो सोडून राजकारण करता त्या म्हादयीचेर आणि हे राजकारण आम्ही खपून घेवचे ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत सुरू केल्लो बिफाचो वाद एक शिस्तबद्ध कारस्थान. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार सांगता ते प्रमाण गोंयांत एक दिल्लीचें चॅनल वाद करपाक ठाण मारून बसलां म्हूण खंय ताका इंटेलिजन्स रिपोर्ट आयला. गोंयचे बिफाचे दिल्लीचे संघटनाक कित्याक पडलां? थंय बेकायदेशीर बिफाचे धंदे चलनात काय म्हूण पर्रीकाराचो प्रस्न. एनिमल वेलफेअर बोर्डाचे एक्टिविस्ट गोंयांत पावल्यात. गोवा में बीफ अलाउड है. गोवा में चिकन खा सकता है, फिश करी खा सकता है, बीफ खा सकता है, मटन खा सकता है, सब खा सकता है. मेळटर नाल टुरिझम आमकां सांगताले मेळना म्हणून. अरे टुरिझम आमकां नॅशनल इंटरनॅशनलाचे टुरिझम जाय गोंयांत आणि तांकां आमी सगळे खावपाक मान्यता दिल्ली. आमकां लायसनूय तांकां दिल्या बीफ विकपाक बी काडपाक. काय ना हांगा मेन म्हणटे लोक येतात ते फिश करी रायस खावपाक. आमची गोंयची फिश करी रायस हे एक्स्ट्रा बीफ मटन चिकन सगळे. अरे बीफ जायच रे. बीफ हा सगळे जो खाते ना कोण म्हणटलो पण ते मेळटा न्ही. इफेक्ट नाही पडेगा. गोंयांत बिफाचो वाद चल्ला तो खंय शिस्तबद्ध कारस्थान. एका चॅनलान 10-12 जाण फक्त बिफाचेर चाळोवन घालपाक खंय गोंयांत धाडल्यात अशें म्हूण मुख्यमंत्र्याचे इंटेलिजन्स सांगता.
आतां तुका खबर ना एका नॅशनल TV चॅनलाचे गेले 15 दीस गोंयान काही 10-12 रिपोर्टर ठाण मारून आसा ह्या बीफ विशयाचेर. हें तुका खबर आहा? दीस इज माय इंटेलिजन्स रिपोर्ट. नॅशनल TV एक नॅशनल, हांव नांव घेना, नांव सुद्दां घेवपाक मी तयार आहा, ताजे हांगा 10-12 कॅमेरामॅन ठाण मारून आसा गेले 15 दीस. वॉट डज दॅट इंडिकेट? तुवें वेस्ट नांवाची न्यूज नांवाची एक स्टोरी वाचल्या, तातूंत एक TV वालो स्वताच बातम्यो तयार करता आनी मागीर दाखयता. सो देर वॉज एन एंटिसिपेशन ऑफ अ न्यूज. गोंयच्या बिफाचे इश्यू दिल्लीच्या NGO कित्याक पडला? दिल्लीत बेकायदेशीर कत्तलखाने चलनात काय म्हण पर्रीकाराचो प्रश्न. दिल्लीचे एनिमल वेलफेअर बोर्डाचे मनीस हांगा येवपाक गोंयान कोण ना? वेलफेअर, एनिमल वेलफेअर. देर आर सो मेनी ऑर्गनायजेशन इन गोवा. न्हय रे, ते दिल्लीचे कित्याक येवंक जाय? ताका दिल्लीचे कितें खबर आहा गोंयचे? दिल्ली काय ना? दिल्ली देर इज नो इल्लिगल स्लॉटर. I am asking this question. So first they should clean up their area where they stay and then come to Goa. Illegal आम्ही बंद करता म्हणून सांगला. इल्लिगलाक आम्ही परमिशन, लीगल हा ताका कोणाक हात लावंक दिवचो ना. गोंयचो बेकायदेशीर बीफ ट्रेड उत्सूक एनिमल वेलफेअर बोर्डाचे एक्टिविस्ट गोंयांत पावल्यात. What I am saying that there are chances. Do not create a wrong picture by saying that beef trade in Goa can lead to illegal mafia, which Sir, we had thought that by creating a wrong picture. we had thought that by having media. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळेकर. कोळसो घेऊन गोंयांत येवंक सुटल्यात त्यो बोटी हँडल करपाक दिवच्यो अशी याचिका JSWन हायकोर्टात केल्ली. म्हत्वाची गजाल म्हणल्यार गोंय सरकारान हायकोर्टात हे याचिकेक विरोध केलो ना. ताका लागून ह्यो बोटी MPTंत हाडून कोळसो हँडल करपाक दिवचो अशी ऑर्डर हायकोर्टान दिल्या. ताचे उपरांत जाय जाल्यार JSWन पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे याचिके आड योग्य ऑथॉरिटी कडेन अपील करचें अशें आदेशांत म्हणलां. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान कोळसो हाताळणी बंद करपाचो आदेश दिला. शुक्रारा हायकोर्टात सुनावणे वेळार याचिकादार जिंदाल कंपनीन प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाचे कन्सेंट टू ऑपरेट फाटीं घेवपाचे आदेशाक संबंधीत ऑथॉरिटी मुखार आव्हान दिवपाची सूट घेवन याचिका फाटीं घेवपाची तयारी दाखयली. तशेंच कोळसो घेवन गोंयांत येवंक सुटल्यात त्यो बोटी हँडल करपाक दिवच्यो अशी मागणी याचिकादार कंपनीन केली. हे मागणेक गोंय सरकारान विरोध केलो ना. ताका लागून हायकोर्टान कंपनीक ह्यो बोटी MPTंत हाडून कोळसो हँडल करपाची ऑर्डर दिली. हायकोर्टाची ऑर्डर अशी: ज्यो बोटी गोंयांत येवंक सुटल्यात तांकां बर्थ क्रमांक 5A आनी 6Aंत येवंक मेळटले. याचिकादाराक कोळसो हँडल करूंक, ऑफलोड करूंक आनी ट्रान्सपोर्ट करूंक मेळटलो. कार्गो हँडलिंगाचे निरीक्षण करूंक कर्मचारी नेमूंक मेळचे म्हूण बोटी पावचे पयलीं कमीत कमी 2 दीस आदीं याचिकादारान प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक सांगूंक जाय. 21 जुलय 2017चे कन्सेंट टू ऑपरेट ऑर्डरीत बदल करूंक याचिकादार प्रदूषण नियंत्रण मंडळा कडेन अर्ज करूंक शकता. तशेंच कन्सेंट टू ऑपरेटा खातीर नवी याचिकाय करूंक शकता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांचे सरन्यायाधीशा कडेन वाजलां. 4 न्यायाधीशांनी शुक्रारा वाद वाऱ्यार घालो. इतिहासांत पयलेच फावट सुप्रीम कोर्टाचे जुईजांची सरन्यायाधीशा आड मिडिया कॉन्फरन्स जाली. जस्टीस चेलमेश्वराचे फुडारपणा खाला 4 जाण शुक्रारा सरन्यायाधीशाक मेळ्ळे. मात तो खंय कांयच करिना. सरन्यायाधीशा आड महाभियोग चलोवचो काय म्हणल्यार ते हय म्हणिना आनी नाय म्हणिनात. न्यायपालिकेची प्रशासकीय व्यवस्था खंय सारखी चलना. खंयच्यो कशी कोणाक दिवच्यो घटनापिठाच्यो नेमणुको ताचे वेल्यान ह्या जुईजांचे पेटला. सरन्यायाधीश आयकून घेना म्हूण सुप्रीम कोर्टाचे नंबर 2 रँकाचे जुईज जस्टीस J चेलमेश्वर, जस्टीस रंजन गोगोय, जस्टीस मदन B लोकूर आनी जस्टीस कुरियन जोसेफ थेट मिडिया मेरेन पावले. न्यायपालिकेचे नाव घाण जाताना वग्गी रावन सगळे पळयले. जुईजांनी आत्मो विकलो अशें फुडें कोणें म्हणचें न्ही. ह्या देशाची लोकतांत्रीक व्यवस्था आनी न्यायपालिकेची विश्वासार्हता शाबूत उरची म्हूण निरुपायान खंय ते 4 थेट मिडिया मेरेन पावले. Today, senior judges, we thought we owed responsibility to the institution, to the nation. We tried to collectively persuade the Chief Justice that certain things are not in order, therefore he should take remedial measures. Unfortunately,
our efforts failed. And my dear friends, we are all, four of us are convinced that unless this institution is preserved and it maintains its equanimity, the democracy will not survive in this country or any country. सुप्रीम कोर्टाच्या बाबतीत इतिहासात पहिलेच खेप असे घडला. प्रधानमंत्री मोदीन हे उपरांत कायदो मंत्री रविशंकर प्रसादाक ताकतिकेन आपण हाडलो. दुसरे वटेन अटॉर्नी जनरल आणि सरन्यायाधीशाची बसका झाली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. एक कमर्शियल ब्रेक.